ಬರಬೇಕೆಂದು Instruments ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಂದು ಪಂಚ್ ಮಾಡ ಯಾವ್ದು ಈಗ ಪಂಚ ಕಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ ಆಗಿದೀಗ ನೋಡ್ತೀನಿ
ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಪಂಚ ಅವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ಮಾಡು. रचना केलेले आहे. आंबेले चेतन घटना म्हणताले आता राजकीय जनपूर्ण आमकेकर म्हणजे अवकाश दिलेले आहे. तुझं नसीब आहे मामाने आमका सदा आम्ही धन्यवाद सांगतो. अत्यंत सुमधुर जावनो या गीत संगीत नीडवरनाक धन्यवाद. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಕಡಿಯಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ ಪ್ರಭು श्रीमती स्वाति भट्ट श्रीमती चैत्रा नायक श्रीमती कामाक्षी श्रीमती वृंदा भट्ट श्रीमती गंगा गडियाल श्रीमती सौम्या नायक श्रीमती श्रीदेवी नायक आणि श्रीमती राधिका नायक सर महिला मंडळाचे धन्यवाद. आपले तरी विघ्नविनाशक विनायक अवकाशांचा एक भरतनाट्य कार्यक्रम नितीन किणी आणि श्रीमती श्यामला किणी तुमच्या संजना किणी ही आमच्या भरतनाट्य करतात सर. इवर गुरु श्रीमती मयुरी नायक हास्य लास्य सुमाರು 40-45 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಇದು ನಾಟಕ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಜಾವ ಅದೇ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ?
संजना किणी चले भरतनाट्य प्रोग्राम तो प्रारंभ करते सर चलो 1 2 चलो नितिन किणी आणि श्यामला किणी इथे दोन जॉब दिसते संजना किणी श्रीमती मयुरी नायक केल्या मार्गदर्शनाने हे भरतनाट्य सिंपल सर आमगेले कोंकणी भाषा निरंतर जावनासता आमगेले संस्कृती आचार विचार आमगेलो डास्का मळल कदिरा सो ना गणेश नायक मामाना न्याय कोंकणी उत्सव केलेला सर पुराजन दैगवर सगळे कार्यक्रम जावते बैसू कार्यक्रम चंदार जावतशी प्रोत्साहन Thank you.
संजना गिरी आगे चंद्रपूर डांस केला सर समाजातर्फे धन्यवाद. समाजातर्फे संजना गिरींना ವೇದಿಕೆಯ समाजातर्फे धन्यवाद संजना गिरी. आता आपल्या समाजाचे सांगसांग चेंडूवाल्यांका नृत्य रूपका सुंदर गाना कांदा वंदित रूपा या पद्धतीने चेंडू डान्स करत असते. तुमचे प्रोत्साह वस्तू जेवकांका सोना गणेश नाईक प्रमाणे या एक कार्यक्रमामध्ये उपहार व्यवस्था केलेला असेल पण उपहार ज्याने त्यांनी आमच्या उपहार केला. आता चेंडूवाले नृत्य रूप सुंदर गाना
ನವನೀತ ರೂಪ. आमगेल्या समाजाचे मुखावेल जनरेशन हे चेडू पुराय आता तुमगेल्या एदराक डान्स करता आसती हान्नीची मुगारी तुमगेल्या एदराक भरतनाट्य जो असल सगळं लायक लायक कार्यक्रम दितले एक जनरेशन हे तुमगेल्या पुरा जणांना प्रोत्साह जेवका. सुंदर का सुंदर कान्हा कान्हा वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा. सुंदर कान्हा कान्हा वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा. सुंदर कान्हा कान्हा वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा. सुंदर कान्हा कान्हा वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा. पावन नामा कान्हा पाप विनाशा. 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 पाहि पाहि केशव शौरी. पाहि पाहि केशव शौरी. पाहि पाहि केशव शौरी. पाहि पाहि केशव शौरी. सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा. सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा. सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा. सुंदर कान्हा सुंदर कान्हा. सुंदर कान्हा कान्हा वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा. सुंदर कान्हा कान्हा वंदित रूपा नंद कुमारा नवनीत चोरा. नारायण हरि गोविंदा हरि नारायण गोविंदा. 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 चंद करून ड्यान्स केलेल्या पुरा चेडवांक धन्यवाद. कृष्ण बारी खुशेर आसा. या डान्स केलेल्या चेडवांक नाव सांगता धात्री सी नाग. धात्री सी नाग. धृती सी नाग.
गानवी जी प्रभु, अनन्या नायक, धन्वी विनय कुमार, प्रकृति शेणे, प्रतीक शेणे, नकुल विश्वनाथ किणी, अखिल विश्वनाथ किणी, प्रतीक्षा शणाई, अदिति नायक, भारी चंद को डान्स केलेले चेडू हांगा तुमकां प्रोत्साह जेवका हांगा पुरो डान्स शिकयले टीचर रूपा कामत. धन्यवाद. पुढे एक संसार जो एक कुटुंब म्हळ्यारी 4 पिळीग एक घरां आसता आशिल्लीं ती 4 जनरेशन जाल्यार आतां कारणांतर जावन तशी जातना न्युक्लियर फॅमिली चड जाला कारणांतर जावन ताका कसं आमी कोणाकय चूक सोदूचे विशय ना जाल्यार आमगेल्या 4 जनरेशना कुटुंब कशें आसता आमगेले आमची गेले जो कोंकणी आचार विचार संस्कृती ह्या सकड कशी चिकचिके नाश जाता असं म्हणून आणि त्या वरोच खातीर आमी कसं करूयात म्हणाले एक उद्देश दवरून एक किरू नाटक रग मामालो संसार म्हणून हे किरू नाटक प्रदर्शन करता आसा ती हे किरू नाटक बरें येयलें तशी निर्देशन केलेलें बहुरूप प्रतिभे श्रीमती शोभा हेगडे हांणी आता हे किरू नाटक प्रदर्शन जाता आसा रघु मामालो संसारू रघु मामालो संसारू. रत्ना खंय गेल्ली गो तूं घंटी 7 जाले आनीक एक चा दी न्ही म्हाका ही बोशा 10 म्हयन्यार जाल्लेल दिसता बाप वय गो रत्ना केप्पी की म्हणून मध्यान हॅलो हॅलो कर्मा दिना सक्कर घालनी चप्पूच्या माकी शुगरच म्हणल्याकला वेगळी इथे कान ऐकपणा म्हाका कान ऐकपणा म्हणून हिणे गांठ हल्लो नापोच हगूर पयल्यारी मोगान पयला म्हणून जोर पयल्यारी को पयला म्हणून कोपान पयता म्हणून कसं म्हण निमगीता कसं चाक सक्कर घालनी भितर वचून सक्कर घेऊन येते कान ऐकपणा भगवद्गीत वाजू चावा कसं करचें काम करू जायना म्हाका ताकाची देवाल पुण्य करया ಸ್ವಲ್ಪ म्हणून ग्राचार कान ऐकपणा सक्कर म्हणल्यार काच्चर घेऊन येयले ती अयो या मांताऱ्याला तोंडान दीस कट बारी कष्ट जला दवरल्यार कन्नडक विंगड निसरता हॅलो वय गो घे सकर
पळय आतां गान पळय किरण दित की हांव किरो का ना किरयता किरे आनी तूं सांबाळ दिवची कसं लागतं किरे घे साखर मिळेल मी तुवें म्हाका तरशी एक पळय चिल्ले पेटे ते चिल्ले समजेल गो आत्ता हां ते मैकल उलयता I'm going to school. Bye bye. शरडा तुवें स्कूला वताना टिफिन धरला नवें हो तुगेलें आजी युनिफॉर्म नावे शरडा आज ही मेरे बर्थडे कलर ड्रेस. हा वय शरडा टिफिन आनी धरला नवें वही अम्मा ना नूडल्स कर ला कई. कसं नाही मडल म्हळ्या कसं नाही अयो नू तो स्कूलला वसा केप्टा एक उलेला एक ऐक पडता ना नूडल मला मडल काय ए हंगे ती नूडल म्हणाला नूडल म्हळ्या म्हाका मडल सी आयक पड कसं करचें प्राय जाल्ला नवा वर्स 75 जाल्ले आनी कसं करचें कानूचिके कम्मी आयकुचें जाल्यार ही जायनी डुम्मी असो आतां म्हाका तें बरें कसं नाही नाका हांव वॉकिंगा कृष्णा पार्का वचून येता नूडल म्हळ्यार मडल म्हणटा ती आणि ते गैंडोल जेव्हा गोंटाल जेवण अंक कसला तें प्रादीक प्रसंग हां बरें जेवपता म्हाका एक लायक सून मेळ्ळी देवाल दय पुरय वय गो आजी काण कसा केला शेवयेनी बिप्या हुमण 2 दिवसांना प्रतिमानी वैभवकून अमेरिका तुकून येता आसा न्हय तांकां पळोवच केदना रकत आस मायावा हो वय गो हांव रकात आसा राज्यान गेलें वय गो रत्ना आईली एक जर आत्ता धर गो भितर वचका गो तिका सांबाळ दोन दवरले करो काम चमकूच्या ಸ್ವಲ್ಪ जाता जाल्यार दिला न्हय दरो म्हण मिगेल बामणाक मुंबई ट्रान्सफर जावन म्हाका एक भारी कश्ट राबला मिगेल पुत्ता विंगड अमेरिका काही कंचकी प्रोजेक्टाक 6 महिने खातीर पेटयला मिगेल सून वे सडक सांगून प्रयोजन ना सगळो दिवस स्टाईल करचें गांवभर भोंवचें घरकड कशें हांव आसना वे जबाबदार पुरा मिचेरी उदकां हात रप्प जाता खंय गॅसा लागू केल्यार कंडा शायनिंग वत खंय स्टाईल कोर न्हू भोंवच्याक कसने जायना म्हणटार माय विंगड एक घडी पेपर वाचून बश्याक पुरसत ना म्हाका तीन सांगून तयार सविता कशेंच गो तूं देवस्थान आयले रे घरकड यो म्हूण सांगिल्लें नवें तशींच हांगा आयली गो द्वारनाथ भवनाक मेळ्ळी मजा म्हूण आयली कशेंच गो तूं तूं पळोवन बारीक खुश जाली गो म्हाका काय गो म्हळ्या म्हणके यो म्हणिल्लें नवें आपल्यान कसले गो अर्जंट म्हणली विशय कसो ने 2 दिवसान अमेरिका तुकून मिगेल धूव आनी ना तिकून येता आसा गो तांणी आयले रे तांणी थंय पुरा इंग्लिशान उलोवचें म्हाका तुवें इंग्लीश मात त्या वचना कसो करचें तूं आयलास न्हय मिगेल नातिले म्हाका इंग्लीश उलोवका म्हूण आशा 2 उत्तरां इंग्लीश शिकून ती पळयता काय ना गो हेच्यान काणू गो सविता इंग्लीश बरी सिंपल काय ना ती पळय सदांच नवें हाय सविता हाव आर यू म्हणचें कडेरी आय एम सो हॅपी टू मीट यू म्हणचें मध्य आय सी ओ म्हणचें कडेरी आय एम हॅपी टू सी यू म्हणचें मध्य इट्स ओके दॅट्स फायन ओ थँक्यू सो मच म्हणचें गो बरी सिंपल काय ना हेच्यान जाणो का ते इंग्लीश इतलें पटपटी सांगल्या रे मिगेल मात तेका एक चुरू गेलेलं ना एक काम करी चिके हगूर शिकय ओके गो हांव काम करते का घरकड गेले सुद्दां वॉट्सॅपार पुरा पेटोवन दिता टायम आसन पुरा बैसून चंद करून सीका आतां म्हाका चिके वेळ जालो मागीर सिरियला टायम जालें येवचें वे हांवें घरकड वच गेली सयताक वॉट्सॅपार बेटी थंडीत बैसून Sure, दिवस आसा sure. काय पटकन हांवें प्लीज डोंट वरी करून जायच गो हेच्यान काणूक आयली जाय एन्जॉय
आजी मी लेडीज क्लब पिकनिक आसा हांव वचून येता 8 गंट भितर येवका म्हणला म्हाका येतना कितले वेळ जातकी होत ना मागीर येवच फूड फोन करता चलडान आयला री मॅगी कोण दिया ಈಗೆಲೆ ಹೇಂಚ ಜಲ್ಲೆ आज किट्टी पार्टी आज पिक्चर सगळं दिवस गावारी स्टाईल करच्या जाऊ का ना घरकड काम केलं रे हात गड्डी तोंडा शायनिंग माई आजी रांदप कसं करूया यो फ्रिजान कसं नस मग पळूया पळया. हा. वय गो रत्ना माझी कंडा बट पट्टा दुखी गो यो यो वय गो ये बा जाय ना गो वय बा एक जिरे कसाय करून हाडता बाई एक चूर पिल्ल मागीर समजता जिरे कसाय करून हाडता तिने का शेवय निवमण केले समा खाल्ले रुची जाला म्हणून अयो वायू दिसतो गो तुयम्मा जाय ना गो बस्सा जाय ना गो घे माई जिरे कसाय घे घे पळय पी पळय अयो ना गो ना अयो अनेक जड जल गो इन जिरी गालांची मिरी गालांची राबईनी एक चुरी हॅलो हॅलो डॉक्टर वैद्य इवे मिगे माय पळय पळय आगोर आगोर येवच्या का जाय येता डॉक्टर चिक्के येतावे शेवई काल्लेल वाय उंडेकला मी वय 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 ए अत्त चिक्के बग्गे या प्लीज सांगली वे डॉक्टर सांगली वे तिक बग्या म्हण गो अयो जाय ना गो मरत की उडव आगोर 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 देवा वेंकटरमणा राख रे मक्का अयो दुखतो गो चरणा हंगू गो पहिले हंग हंग ओय सकल वैर गुडा कने गुडतो गो दी ओडगुला कितरस पट्टंतो अयो हॅलो किडनी स्टोन जाला मागीर ताका मात्र दिता रब्बन ऑपरेशन मायकारी तिका ऑपरेशन करता जातलें किडनी स्टोन जाला तिका ताका ऑपरेशन करता जातलें एक मात्र कोणी दिया गो म्हातारे का हांव आतां तुमी दिलेली मात्र दिता पक्काने रब्बना जाले रे हांव फोन केल्सो ताका पट्टा म्हण राती कितले वेळ जाले रे येऊ न्हू एक चूर टेस्ट करा वय गो सविता एक चोर ते मांचार डॉक्टर गो कोणी एक किडनी स्टोन म्हणलो तुम्ही एक घर बांदची तितलो व्हड असतं की ते सणा सणा असतं आणि ते ऑपरेशन करचे काय घालचे म्हणलो ते कशी माय ऑपरेशन म्हळ्यार पट्टा गाय घालू हा. स्टोन घालू पुरले शिवण घालचे तितले ताका एक कितले दावचे परो सुमार ताका एक लागी लागी एक 50,000 जातले वय वे जायत तुम्ही भायर सरा ओके जायत जायत 50,000 काही एक ऑपरेशन सिंपल शिवण घालून की कणकी हे बहुशा भांगरा सरये ना समात इरपिता दिसता ताजे खातीर बहुशा हांव लेखता भांगरा सरयेन न्ही ती हें करूं वचून चड की म्हूण लेखता आम कितें दितल हान्नेसाची घेताल तान्नेसाची म्हाका कसा लाग हो हॅलो हॅलो हां रेवती वय कसो गो हो आज एक पिक्चर आवयच्या वे हो पिक्चर आवयच्या वे हो वय गो हां वय केरला स्टोरी काय जायत कितले घंटे का 4 घंटेक वे जायत म्हळ्यार आमगेला आज एक मानतार मागीर हुशार ना ताचे खातीर ती हुशार आसल्यार येता जायत वे ओके मा तुका हांव सांगता खंयच्या का बसार येवच्या बस फ्री आस न्हू आतां बायल मनशांक हय येता आधारा कार्ड घेवन यो वय जायत वय केरला स्टोरी पिक्चराक जायत मा सांगता वय गो कोण येईल गो कोणाली की उरलेल्यावर जाल तुवें ना माये मेगेल ती फ्रेंड रेवतीन फोन केलेलो पिक्चर आसा जी केरला स्टोरी कवच्या वे म्हणून हांव म्हणलें तें मानतात मागीर हुशार ना कसो म्हणटा की माई म्हणलें ताचे खातीर पळया म्हूण सांगलें हांवें वय गो ते पिक्चर भारी लायक आसा आमी घरच्यान पुरा पळयला तूं एक पण पळोवन यो
हा. केरळ पुरा जण हिंदू जालेले ना पळोवपा जालेले पिक्चर जायत घरकड कशी हा वास्तव आहे जायत माय म्हळ्यार मागीर हुशार ना न्हू म्हणून रांदपानी पोर जेन्ना आ पिक्चर वचून येता जायत वे म्हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ इंग्लिश वायट सुरू आसना बाय ओ सो मच आय लव यू भाडी ओ आय सो वैगो सविता सविता ಆಜಿ ಅಮೆರಿಕಾದಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾ ತಂಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಚ್ಚು ನಾವ ಅಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಎತ್ತ जायत जागृत ಆ ಕಸನೆ जायत मळे जागृत हा हा जय जय ड्रायव्हर अप्प मी होती जय जय तू भिवू नका आय विल टेक केअर I love you thank you ओय आई लता आई निमू ओ हा ये येती ये या कशाच रत्नमाई आराम आराम यो अम्मा ओय कशाच सारी कुशल को तू पळनो आरामच का मग तू वय 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 मामा how are you मामा तू कशाच तू पळच्या म्हणाव धावून धावून येयल्या गोतस वा I am very well मामा तू इंग्लिशीत या उलयता तू कामची गेल्या ना वा तू कामची गेल्या ना जाल्यार हांव तुका शिकयता आमी स्कुलांत मात्र इंग्लिश उलोवचे घरांत तू आमची गेले उलोवचे हांव एक पेद्दी ही गेले इंग्लिश उलोवका म्हणून ती कापून इंग्लिश शिकून बसली ही पळयल्यार म्हाका कोंकणी उलोवका काय मामा आमकां आमगेल मातृभाशा कोंकणी चंदी आमी आमगेले मातृभूमी मातृभाशे केदनय विसरूं नज हें म्हाका म्हगेल्या अम्मान आनी अण्णान शिकोवन दिला अयो रामा हांव एक पेद्दी म्हणलेलें म्हणके ही पळय हीच म्हाका भाशण दिवं तितलें पुतून जाली कोंकण्यान त्या मागीर कोंकण्यान इंग्लिशान न्हय आजो आतां हात पाय धू तानी पिव्या अम्मा कसं खावच्या केला अम्मा आजी तूं केलेली इडली खायन अशी 4 वर्स जाले मा मोमो मोगारा फुला म्हणके जगता मा तू गेली इडली मोगारे फुलावरी मोव मोव जलरी अम्मा कन्फ्यूज जाता खावची की मत्तर म्हणचे म्हण कळना ना ती येत म्हणून पिझ्झा बर्गर नूडल्स मॅगी पुरा अंडवरले इडली पडली कर न्ही हांवें अय्यो मामा म्हाका त्या पुरा बिलकुल इश्ट ना आमकां आमगेलें आमची गेल खाण शेवई पोळो खोट्टो इडली रण्णाणू म्हळ्यार भारी प्रिती हय गो काय रांदपाक कसोच करची गो मशरूम आनी पनीर हांवें अंडवरला इडली पडली न्हय गोय अम्मा आमगेल वैभवीक आमगेल आमची गेल खाण जेवण इश्ट मा तिक तें मशरूम तें पुरो जायना सान आसतना कोण ती कमी आमची गेलेलें खाण जेवण शिकयला आमी सान आसतना तांकां आमगेले संस्कृत शिकयल्यार न्हू व्हड जाल्या नंतर येकोळचें वय वय मामा म्हाका कडगे कोद्देल साला उपकरी किर्ला पोळो आंब्या उपकरी साल आंब्या घशी मागीर कुळटा कोद्देल तिंगळवेरे बेंदी सन्ना मुद्द पुरो अम्मा तिगे लिस्ट बिगस बाबा आमी आनीक थोडे ती सांगा आसाची मामा ते एक काही टंबोल घालतल तुका नित्य के कोर वाड्या प्रतिमा मेगेली नाती जेलेले तूं सार्थक जाल्ली गो आमची गेल खाण जेवण आमगेल ड्रेसू आमगेल परंपरा आमगेले पुराय पद्दती हें पुराय तुगेले नात्येक मेगेले तुवें शिकोवन ते पुराय मुखावेल जनरेशनाक पास ऑन करतशी तूं भारी एक लायक काम केलें आमगेल भास म्हळ्यार ती मोगा भास आमची गेले आमगेले कोंकणी म्हळ्यार तितली चंद मोगारे पुलसी आमगेले हे भास आमगेले प्रिती विश्वासू पुराय मुखावेल जनरेशनाक दिवतश केलें तुवें धन्य जालें आमगेलें घर धन्य जालें कोंकणी बांधव आमी कोंकणी उलोवया आमगेली भाशा संस्कृती खातीर मेनू कामां करया आमी मेनू कामां करया आमी मेनू कामां करया
आशिल्ली सोना गणेश मामान मस्त जनाला पुरा इंटरव्यू घेतना एक मम्मान सांगलें आनी तूं डॅन्स स्किट आसा म्हणून ताजे खातीर हांव एक दीस रात्री बसून हांवें बरें येयलें आमगेले भाशे खातीर आनी तूं कसले चूक आसला रे क्षम कर काम काम म्हण सांगून निमगून घेता म्हळ्यार स्किट म्हळ्यार तिगेलें पेट्ट त्या पुराय जाणांना घट्ट करून घेता वचा रग ममालो संसारू नाटक पडेल आसा ह्या नाटकाचे पात्रधारी पुराय सांगता वता श्री वेंकटेश हेगडे, श्रीमती शोभा हेगडे, श्रीमती रत्ना नायक, श्रीमती सविता शेणै, श्रीमती वैदेही नायक, श्रीमती गीता कामत, प्रतिमा, वैभवी, अदिती नायक, उमा विनय. मातृभाषा मातृभूमी कितली व्हडी म्हणून किरुनाटका तर्फेन दाखयल्यांक हे बळगाक आमगेलो धन्यवाद. आता राधे गोविंद कृष्ण मुरारे म्हणलेक नृत्य रूपक हे नृत्य रूपक श्रीमती रूपा कामत हांणी निर्देशन केलेलें आसा. आणि एकच राधे गोविंद कृष्ण मुरारे नृत्य रूपक.
राधे गोविंद कृष्ण मुरारे हें पद्य भारी चंद कोनू डान्स केलें तुमगेल सगळें प्रोत्साह जेवका क्लॅप्स मारूक डान्स जाव ते राखा म्हणून मध्य मध्य सिग्नेचर स्टेप म्हणून आसता ताका सगळे क्लॅप्स मारका तुमी. आता रूपा कामत, शिल्पा नायक, संगीता प्रभू, वृंदा विश्वनाथ किणी, श्रीलता नायक, ज्योति नायक, प्रफुल्ला आर शणे, भूमिका शानबाग अंक पुराजनक समाजातर्फे धन्यवाद. आम्ही इतले वेळ कसं एक नृत्य रूपक जो भरतनाट्य पळयल आसा हें पुराय विंगड भाशेर आसा जाल्यार भरतनाट्य कोंकणी पद्यांतूय कोंकणी पद्याक हे भरतनाट्य करूं येता म्हणाले एका साध्य आसा म्हणून आजी दाखयता आसा ती समृद्धी भट आनी शरदी भट म्हणून हांणी सदानंद भट अँड स्वाती भट्टाले चेडू पद्य रचन केलेले आमगेलोची कोची अनंत भट्ट आणि हे पद्य संयोजक आणि गायक श्री मुरलीधर शणे हांगेल चेडूवाले गुरु विदुषी पद्मिनी उपाध्याय आता एक भरतनाट्य कोंकणी पद्यांत. समझाते जय जय कोंकणी माते जय सुर भारती समझाते आउट तो 60 लक्ष जनतेचे जय 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 शुभ मंगल गाते आउट तो 60 लक्ष जनतेची जय 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 शुभ मंगल गाते जय जय कोंकणी माते जय सुर भारती समझाते. विदेशात व्यापून वसत विशाल समाज रखून वसत सुंदर साहित्य संस्कार असचे सुंदर साहित्य संस्कार असचे चंद जना परिवार तुराकचे चंद जना परिवार तुराकचे जय जय कोंकणी माते जय सुर भारती समझाते. कोंकणी मातेचे लालन पालन मिळचे जन आम्ही अति प्रसन्न कोंकणी मातेचे लालन पालन मिळचे जन आम्ही अति प्रसन्न मन जाती मतातीत
भासत विकसित जाती मतातीत भासत विकसित जावनु रक्क सदा मी संतान जन जावनु रक्क सदा मी संतान जन जय जय कोंकणी माते जय सुर भारती समजाते आवसु तो 60 लक्ष जनतेची जय 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 शुभ मंगलदाते जय जय कोंकणी माते जय सुर भारती समजाते जय जय कोंकणी कोंकणी पद्यांती भरतनाट्य करूयात म्हणून दाखवून दिलेले समृद्धी भट आणि शरदी भट हांगा कोंकणी उत्सवातर्फे धन्यवाद. समृद्धी भट शरदी भट सुमार एक 40-45 निमिषाचे प्रोग्रामू हास्य म्हणून पडेल आसा. हें इतलें करचें सुलभ न्ही, तुमकां पुराय गोत आसा जाल्यार हें पुरा प्रोग्राम केलेले आमगेले बहुमुख प्रतिभा हांव सांगल्या वरी श्रीमती शोभा हेगडेकर कोंकणी उत्सवातर्फे एक सान एक किरू काणिका. शोभा हेगडे ना वेदिकेर येवका. सोना गणेश नायक माम आनी तेगेले श्रीमतीन वेदिकेर येवका दय दवर न्हू. शोभा हेगडे शोभा हेगडे माई हां जय वेंकटेश हेगडे तिगेलो फुल्ल सपोर्ट जेवन आशिल्लो वेंकटेश हेगडेन वेदिकेर येवका. सोना गणेश नायक माम वैविध्यमय कार्यक्रम दिलेले शोभा हेगडे मायक धन्यवाद सांगता सची. आणि मुखार सोनू भक्ती संगीत आमगेले समाजाचे रिनाउंड शंकर शानभाग आनी वेदिके वयर येता सची आमकां भारी खुशी आसा. तांकां आमी पुरा स्वागत सांगया. Shankar Shanbhag hails from Kalasa, Chikmagalur district. His formal training under Pandit Mahabhaleshwar Bhagavat, Guru Madhav Bhatt, Pandit Ramrao Nayak, Pandit Rajbhav Sonkatte. Magiri ನಂತರ ತನ್ನಿ ಹಂಗೆಲೆ ಪಂಡಿತ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಗಡೆ ತಂಗೆಲೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ವರೆನ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಸ. Embracing both classical as well as light music, Shankar Shanbhag has performed many concerts in India and abroad, including countries US, UK, Canada, Dubai, Kuwait, etc. His bhajan CDs, albums in Kannada and Konkani have become very popular among masses. आमगेले सक्कड कोंकणी बांधवाले घरांतू हे CD असता तीची आणि आम्ही केदनाय ऐकूत असले CD. हन्नी तंगेल कॉन्सर्ट ऑर्फनेज एल्डरली होम and students of schools colleges तंग पुरा केलेलं आसा. आनी काव्य संगीत फोकस करून घेवन मस्त जनांक ट्रेन करचे खातीर तांणी एक गुरुकुल फॉर्म केलेलं आसा. ताजे थ्रू तांणी तंगेले संगीत नेक्स्ट जनरेशनाक पास ऑन करता सची. आनी तंगेले
मस्त सकड अवॉर्ड्स पुरा आसूच निमित्ती हे सांगच्याक हे वेदिकेरी आमकां तितले कालावकाश मेळटना तुम्ही पुराई चंद कोण बैसुनू निशब्द जावन बैसुनू दय दवरनू निशब्द जावन बैसाची मस्त गलाट कोरनाकाची आमी संगीत आह्लाद करू जायना तांकां सगळ्यांकय आमी प्रोत्साह केला मात्र तांकांय मस्त उमेद येता चंद रितीरी आनिकय चंद रितीर करूक तशी सांगून हांकां हांव तांगेले कॉन्सर्ट स्टार्ट करूक निमगून घेता सर.